नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज करूया बेसन बर्फी। गॅसार हांवें तोप तापत दवरला, 1 वाटी तूप घातला हांवें तातून। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। तूप विरगळे तशें तातून बेसन घालुया। हांवें 2 वाटी बेसन घेतला, चण्याचें पीठ। तातून हांव घालता पाऊण वाटी रवो। हांवें हो बारीक रवो मेळटा तो घेतला। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। मीडियम फ्लेमीचेर आमकां हें बरें भाजून घेवपाक जाय। रवो घातल्यानंतर बर्फी बरी खुसखुशीत जाता। पीठ भाजता आसतना सतत ढवळत रावपाक जाय। पीठ आमकां सतत ढवळत रावपाक जाय। आता पळोवपाक पीठ सुकें अशें दिसता, पूण जशें जशें तें भाजत वता तशें तशें तातूंतलें तूप सोडपाक लागता। पीठ भाजत आयलां, अजून थोडो वेळ भाजून घेवपाक जाय। आता पीठ जावपाक आयलां, ताका लागून सतत ढवळत रावपाक जाय, नाजाल्यार पोंदां लागता। पीठ आता भाजून तयार आसा। मस्त कलर आयला आनी एकदम बरें भाजप जाला, वास बरो सुटला। आता हांव तातून साखर घालता। साखरीचो हांवें पिठो करून घेतला, तो घालता। 1 वाटी साखर पिठो करून घेतला। अर्धो चमचो वेलचीची पावडर घालता आणि हे मिक्स करून घेऊया। आता आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें स्लोच दवरल्या। मस्त अशी जावन आसा, पळयात। साखर तातूंतली सगळी विरगळ्ळी, बरो गुळो असो जावन येवपाक लागला। तूप बरें सुटलां आणि आता पळयात असो गुळो जावन येवपाक लागला। आयदनाचे सगळे सुटपाक लागला। आता हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। ताटाक हांवें तूप लावन घेतलां, ताचेर हे सगळे घालून घेवया। आता हे सारखे सेट करून घेवपाक जाय। अशें हांवें सारखे सेट करून घेतलां। ताचेर हांव थोडेशे बदाम घालता। बदामाचे हांवें काप करून घेतल्या। आता आमकां थोडो वेळ अशेंच दवरपाक जाय, थंड जावपाक। थंड जाल्या नंतर मागीर ताची आमी बर्फी करून घेवपाची। बर्फी बरी सेट जावन आसा। हे पळयात, अशें करून हांवें कट करून घेतल्या। तुमकां जाय तसो शेप दिवपाक जाता। हांवें असो स्क्वेअर शेप केला। हे पळयात, मस्त बर्फी जाल्या। बेसन बर्फी तयार आसा। कितली मस्त जाल्यात, पळयात। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करू।